देवाचे उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले घेतला आनी मार्कूचे शुभ वर्तमान. हे सगळे आखा खुंयचे आयले. ताच्या अविश्वासा विशीं ताका अजाप दिसले. क्रिस्त आसोवे म्हज्या मोगाच्यानो, एक बायल वादळ मोड जाताना तारवान आसतना कॅप्टनाक विचारता, आमी सुरक्षीत संकुस्तान आसाव कितें? आनी कॅप्टन वय म्हणटा. तरी आसतना पोत्तून येवन तोच प्रस्न ती कॅप्टनाक विचारता आनी कॅप्टन जबाब दिता, वय वस्तुरे, आमी देवाच्याच हातान आतां आसाव. आनी ती उद्गारता, इतल्या व्हड संकुस्तान आमी आसा? मोगाच्यानो, हे वस्तुरेचो कोण न्हय बोगोर अपूर्ण भावार्थ देवाचेर आमी पळयता. हेच भाशेन आयच्या वाचपांचे नियाळ करतना अविश्वास आमी पळयता नाजरेतकारांचो तशेंच दावीद राजाचो. शिकवण दिता तो कोण? ताचो बॅकग्रावंड कितें? तो खुंयचो? ताचे फामिलीचे वांगडी कोण? असले जायते पावटी प्रस्न नाजरेतकारांनी जेजू विशयी केले आनी तो दितालो त्या बऱ्या शिकवणेचो फळ काडूंक ते चुकले. दाविदान आपल्या मनशांक धाडून लढाई करूंक, तोरवारीन झगडूंक कितले मनीस आपल्या राज्यान आसात तांची लोकगोमटी करूंक सांगले. आनी हे परी गर्विस्तपणान आपली मोहिमा, आपले लोकशराचे बळ तो सुबे माजार दाखोवंक सोदतालो. सर्वेस्पर आपले बळ म्हूण तो मानून घेवंक त्या वेळार विसरलो. आयज पवित्र सभा सिसिलीच्या भाग्योन आघाताचेय समरण करता. तिचे जिविताचेरूय आमी नियाळ केल्यार आमकां गमता की क्रिस्ताचेर आशिल्ल्या अखंड भावार्थाक लागून सासणांक आंकवार रावंक ती येवजिता आसतना देसियस पाचशेच्या काळार ताचोच एक अधिकारी क्विंटियानस म्हणलोलो तिचे सुरुपायेक बुलोवन तिचेशी लग्न जावंक सोदता. आनी ती जेन्ना ते नाकारता तेन्ना हो अधिकारी आनी हेर लोक तिका जायतो त्रास दितात. ह्या कश्टांक आनी त्रासांक आनी तिचे सामकार येतल्या मरणाक जेजूच्या मोगान देवाचेर संपूर्ण भावार दवरून तिणें फुडो केलो. मोगळा जेजू भाग्योन आघाता भाशेन कश्टा दोगदान आसतनाय तुजेर संपूर्ण भावार दवरून चलूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमेन. आमचे बराबर देवाचे उतर तुमी नियाळ्ळे म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.